वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. परमपूज्य गुरुवरल्या 8 दिवस वास्तव्याच्या समारोप समारंभ आम्ही सकाळ हांगा जमिलीची गुरुवर्य वेदिकेर उपस्थित आसाची. आता वेदघोष मुखांतर प्रार्थना जाता. वैदिक वृंदातून प्रार्थना. हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहि संयदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. आता प्रार्थने मुखांतर सर्वशक्तांना प्रार्थना करून आम्ही प्रारंभ करताची. प्रार्थना करताची राजश्री राघवेंद्र प्रभू बसरोर आणि भक्ती सुद्धा आता प्रार्थना करतात. गजवदनाक वंदन करता गजवदनाक वंदन करता गौरी नंदनु विघ्न विनाशकु गौरी नंदनु विघ्न विनाशकु शरणु तुका आम्ही तू वरदायको गजवदनाक वंदन करता गजवदनाक वंदन करता एकाक्षरते ब्रह्म ओंकारो सकल चराचर भुवनाधारो अनादिकालाचे गणेश पूजन अनंत मंगल कर आणि ते पावन गजवदनाक वंदन करता गजवदनाक वंदन करता. ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳು ಹರಿದು ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಭಾವಾರಾಧನೆಯ ಸವಿಗಾನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೊದಲ ನಮನ. आता सर्वांकाची प्रीतीपूर्वक स्वागत करताची स्वाम्याक भक्तीपूर्वक स्वागत करताची आमगेल्या गोकर्ण मठाचे बसरू शाखाचे अध्यक्ष आयुर्बेल रत्नाकर नायक हांनी. श्री हरी गुरुभ्यो नमः. आमगेले बसरूर मठाचे देव दिग्विजय विठ्ठलाले स्मरण करताची तशीच आमगेले संस्थानाचे आराध्य दैव श्री रामचंद्र वीर विठ्ठलाक नमन कोरनो. तशीच आमगेले बसरूर पेंटाचे सगळेचे देवाले उडगास काणून घेनो हांगा विराजमान जावन बसलें आमगेले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणाक साष्टांग नमन करताचे आनी आमगेले परमगुरू श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले उडगास कोरनो हांव म्हगेले 2 स्वागत उतर करूंक इच्छा पावता.
आमगेले श्री दिग्विजय विठालाले अनुग्रहा निमित्त भरती काल तोगोन आमी स्वाम्याक विनंती करता आशिल्लीची स्वाम्याल एक मुक्काम बसरूर पेंट्याक दवका आनी बसरूर आमकां आमगेल्या समाजाक गुरुसेवे करच्याक अनुकूल जावं तशें एक हांगा एक वास्तव्य करता स्वामी म्हणून सांगून एक 2-3 फंत स्वाम्याला आमी मनवी केल्लेले आसा त्या प्रमाणे रे स्वाम्यान भारी प्रितीन आमकां एक बसरूर पेंटाच्यांक तशेंच हांगा आसपास आशिल्ल्या गांवतल्यांक अनुग्रह केला की चंद रितीर स्वाम्यालें काय सेवक आनी करच्याक आमकां हांगा अवकाश करून दिलेलो आसा त्या अवकाशा सगळे समाज बांधवान बारीचांग रितीर तांणी परिपूर्ण रितीर सकट चलोवन दिले म्हणून आमगेलें एक मनांत आशिल्लें आमी स्वाम्याले येद्राक एक प्रकट करचें हें समकी न्हय की म्हणून म्हाका गोतना जाल्यार आमी एक स्वाम्याले येद्रार बरोवस दिता आसाचें हांगा आमगेले स्वाम्याल एक प्रथम वास्तव्य जातना एक बारीक खुशी जाल्ली आमकां 6 म्हयने म्हापशेचे ताणें एक फोन करून सांगलें की हांगा वास्तव्य आसा म्हणून गेलो तें खबर आयकून आमी सादारण जनवरी तुकून हांगाचे कार्यक्रम करूंक कार्योन्मुख जाल्लींची आमगेलें गांवतलेलें सपोर्ट तशीच आमगेले सगळे लोकांचे गांवतले लोक आनी हांगा आशिल्ले सगळे देवळाचे वैदीक वृंदाचेलें तशी आडळीत मंडळीचेलें तांगेले सगळे सूचना सलहे घेवन आमी हांगा एक वास्तव्याक एक अनुकूल जावचें वातावरण निर्माण करता म्हणून तेन्नाचे आमी मनांत एक संकल्प केलेलो आसा त्या प्रमाणे आमी कार्योन्मुख पावलींची तशेंच पुराय जनाले सहकार मेळ्ळा आमी ताका धन्यवाद दिताचे हांगा सर्व भरती लोकांक स्वागत करताचे आनी आमकां वेळोवेळार गुरुमठाचे वैदीक वृंदाचे सलहे घेताचे आमी हे कॅम्पा बग्गे कशी सगळें आमी मुखार सुका म्हणून तांगेले वैदीक वृंदाच्या लागीं समेत आमी त्या वेळार सलहे सूचना घेता आशिल्लीं आमी तांकां समेत हे सभा कार्यक्रमाक आज आमी प्रितीन स्वागत करताचे आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मालगाड्याले अनुग्रह घेवन आशिर्वाद तांगेलाचे घेताचे आनी हे कार्यक्रमाक वेळोवेळार सगळ्यांक मार्गदर्शन दिल्ल्यांक आज हांगा उपस्थिती आसाचे तांकां समेत आमी स्वागत करता आसाचे तशेंच स्वाम्याल कॅम्पा दिवस आगमन जावचे दिवस म्हळ्यार इलेक्शन एक अनावन्समेंट आयलें बरे एक नमून फुडले दीस आमकां एक नमून गोंदळ जालो तेजे जाता कशें देव अनुग्रह करता म्हणून पळय आमगेलें काम करता वचचें म्हणून आमी त्या हाजे कामार आसाचे ताका समजावन आमी ते पोलीस स्टेशना हांगा तहसीलदार ऑफिस उडपीन जालें की DC ऑफिस पुराय जना कडेन वचून कॉन्टेक्ट केल्लें देवाल दयेरी आमकां पुरा रितीर आमगेलें काम चंद रितीर जाल्लें तांकां समेत हे समेत उडगास करून ताणें आयिल्लें खंय जाल्यार हांकां तांकां समेत आमगेलें तर्फेन स्वागत आसा हांगा 8 दिवसान आमगेले परम पूज्य स्वाम्याले कॅम्प जाला हे कॅम्प जालतना पुरा रितीर आमी चंद रितीर काम करून दिलां सगळ्यांना खंय तरी एक तांचो चुकामुकी आसल्यार स्वाम्याला एक माफ निमगिता आसा तशेंच हांगा आमी हे बसरूर पेंट आनी आसपासाचे सगळे समाज बांधव धन्य जालीं स्वामी कथाले म्हळ्यार हे पावन भुमीचो 3 समागम एक दिग्विजय विठ्ठल एक वीर विठ्ठल तशें आमगेले
परमपूज्य स्वामीजीने समागम हांगा आमी सक्कडी पावन जाली स्वामी आनी धन्य आहात तो स्वाम्याल एक आमकां वास्तव्य दिलें ना हांगा पुरा जनाल तर्फेन हांव स्वाम्याक एक धन्यता भावने प्रकट करता आसा सगळ्यांक आनी अनेक फावता सगळ्यांक स्वागत करून मेगेले एक 2 स्वागत उत्तर स्वाम्याली चरणारविंदाक समर्पण करता गुरुवर्याले चरणारविंदा प्रणाम करीत 2 प्रस्तावित 2 उत्तर बलयता गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वर आमगेले गुरु लेगी आमी त्रिमूर्ती दर्शन घेताचे आमी गुरु लेगी त्रिमूर्तीक पळोवन घेवन धन्यता भाव पडचे सारस्वत समाज आमी धन्यता समाज आमी व्हड सोमेना केन्ना म्हणचे सारवंत समाज आमगेलो सारस्वत समाज म्हणून खंडीत आमगेलो सारवंत समाज हांगा बसरूंत 8 दिवसां मोक्कामांत मस्त जन भाग घेतल्याची मस्त जनान सेव केला मस्त जनांना भजन सांगला मस्त जनांना स्तोत्र सांगला मस्त जनान वॉलंटियर जावन काम केलां सर्वांना भाग घेवचे आसून हे विशेष जावन यशस्वी जाले हे समारंभ हांगा एक बसरूर इतिहासांत विशेष म्हणजे पुरो कालच्या दिवसाक 86 भिक्षे जाले हांगा आज पासून खंयचे म्हणटा सोमेले 86 भिक्षे जाले हांगा बसरूरांत प्रथम हे एक विशेष आनी प्रत्येकल्यान आमगेले कार्यक्रम म्हणून गौरवर अभिमानारी भक्तीर श्रद्धेर केला ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ ಗೌರವಿಸು ಚೇತನವ ಯಾರದೋ ಜಗವೆಂದು ಭೇದ ಬೆಳೆಸಿದರು ಹೊರುವುದೇ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸುಗ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ आमगेले काम म्हण सर्वांची तुमगेले आत्मा उन्नती खातीर हांगा श्रम केला तांकां विशेष धावनेनो तुमकां सर्वांक हांव वंदन करता गुरुचरणे प्रणाम करता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्री रामचंद्र पितृवाक्य परिपालनेಗೋಸ್ಕರ वनवास वता वनवास वतना ताका न्हंय पार करची पडटा न्हंय पार करतना गुहा अंबिगो येवन श्री रामचंद्र पाद धुता दोन चोडक जाल्यार पाद धुकवे म्हणून रामचंद्र गुहाक निमगिता न्हय देवा तुमगेले महत्व फुडें आयकलां तुमी मिथिला नगरा वतना तुमगेले पांय लागून एक पत्तर आशिल्ली चिल्ली जाल्ली तशींच तुमगेले पांय लागून मुगेले दोणी चिल्ली जाल्यार मुगेलें जिवन कसा वेवस्था म्हणून हांव पांय धुल्लो म्हणटा कडेरे पांय एका साश्टांग प्रणाम करता तूं सक्कडगोत आशिल्लो देव आमकां उद्धार करी तुगेले पादस्पर्श निमित्ती ही दोणी पावन जाली आमगेलो जन्म सार्थक जालो म्हण आमी बसरूर पेंटेची आमी गुरुचरणे मागताची आमकां उद्धार करा आम सर्वांक उद्धार करा आमकां ज्ञान दिया अभय दिया म्हूण गुरुचरणे प्रार्थना करताची आनीक आमगेले बसरूर पेंटेचे नेला झला सगळे पावन जाल्या म्हूण आमी गुरुचरणे प्रार्थना करताची सर्वांना गुरुन सकळ लेगी कडेची आश कसा म्हळ्यार न्हंयक केन्ना समुद्राक सरूचे एक इच्छे तशींची सर्वांक आनंद म्हळ्यार एक आनंद मेळका परमानंद मेळका म्हणटा सर्व जनांक एक गुरी ಜಾನಪದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ಮಾನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎದ್ದು ನಿಲೆ ಮಾನವತೆ ಮಾನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎದ್ದು ನಿಲೆ ಆನಂದ ದರೆಗಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ चरणारविंदक प्रणाम करीत मुगेले 2 प्रस्ताविक उत्तर गुरुचरणाक समर्पण करता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शुभम
आता परमपूज्य गुरुवरेल प्रेममयी वाणीचे अमृत सिंचन. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. बसरूर शाखा मठांतू पीठाधिपती जल नंतर प्रप्रथम वास्तव्य आमगेले बसरूर शाखा मठांत आशिल्ले. बहुशः हांगाचे हे एक 7 दिवसाचे ना 8 दिवसाचे वास्तव्याचे हांगाचे वैभव पळोवन आमकां अशी दिसता आसा की मुखालपंता चड दिवसाचें वास्तव हांगा दिवं का म्हणून दिल्लील कमी जाले आनी घालील पेंडॉल वयके कमी जाले, खुर्ची वयके कमी जाले कडे खुर्ची वयके हाडका पळय म्हळ्यार तितले प्रितीपूर्वक जावन तितले भक्तिभाव हे करूंक न्हू. एक्चुली आतुटूची एग्जामा समय मस्त चोडवांक 10th एग्जाम 2nd PUC एग्जाम इतले असल्यार वयकेची तितले जन आयले म्हळ्यार ते दिग्विजय विठ्ठलाल कीर्ती ते जिवोत्तम तीर्थ स्वामील कीर्ती आज वयकेची लोक मानताच म्हणल्यार हेची एक द्योतक जावन घेवन आसा. संपूर्ण हांगा 7 दिवसांतू मस्तपण तांकां सुक्रुंड केल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक भावन आसा की हांगा एक सुक्रुंडाचें नैवेद्य केलें म्हळ्यार तांकां संतान प्राप्त जाता नाजाल्यार विवाह मंगल कार्य सिद्ध जाता म्हणल्यार आज वयकेची ते एक विश्वास आसा. आमगेले कसनेची खंयचेही कार्य उरो ते डॉक्टराल विशय उरो ना एडवोकेटाल विशय उरो ना स्वामेल विशय उरो ना देवाल विशय उरो उठू चलचे एक शब्द ते शब्द म्हळ्यार विश्वासू आनी खंयचेही ना. ते विश्वास म्हणले आसल्यारी कसनेय चलता. डॉक्टराक वयके विश्वास उरका हांव कसनेय करता मारे ऑपरेशन किंतु ते बरे रितीर जावका म्हणलें म्हाका धैर्य दी म्हाका तुजेर विश्वास म्हणून अशी प्रत्येक
कार्यांतू विश्वास म्हणलेक जाऊ का त्या देवाल विशयांत जावो आनी अनेक विशयांत जावो आमकां कोणकोणाचेरय आमकां विश्वासू आतां मी ट्रेनारांनी वताची फ्लायटारांनी वताची बसारांनी वताची कोण ड्रायव्हर आमकां गोतना तागेले लायसन्स की ना तेही गोतना उरो बसान तरी बशील तर ड्रायव्हर तरी दिसता म्हारत असा दिसता ट्रेनारी तो आस की सोण गेला की तो पिवन बसला की कोणाक गोतू फ्लायटांत तो आनीक तो तरी न्हिदेलो उरता ऑटो मोड घालो न्हिदलो कोणाक गोत आसा आरामशीर बसून घेवन खायत आसाची आनी आमगेले ट्रेन जावो नाजाल्यार फ्लायट जावो पावचे पयलेची तो खंयची एक आतां मंगळूर उरता मंगळूरतल्यान फोन करता हांव 10 घंटेक बेंगलोर लँड जाता 11 घंटेक तुगेल्या घरा येवन पावता आमी 11:15 लेगीत आमी खंय तरी हॉटेला वचून घेवन की घरान तूं कसं तरी जेवण करें अरे बाबा तूं कितलो विश्वासू तुका कितलो विश्वास की त्या फ्लायट 10 घंटेक बेंगलोर पावता म्हणून कशी विश्वासू मध्य कसं तरी जाल्ले री म्हळ्यार हें ना तो डायरेक्ट फोनवरय सांगता की हांव आतां म्हाका 8 घंट्याक मंगळूर फ्लायट आसा 10 घंट्याक हांव लँड जाता म्हणून अरे 8 तुल्यान 10 मदें कितलें कसन घडयत किंतु हांव पयलें सांगता की हांव थंय पावता म्हणून म्हळ्यार तितले विश्वासू कोणाचेर करता आसा त्या फ्लायटाचेर करता आसा तो बशील व्यक्तीचेर करता आसा जे विश्वास तुमी त्या फ्लायटाच्या पायलटाचेर करताची जे विश्वास तुमी ट्रेनाचे तो कोण ड्रायव्हर उरता ताजेर विश्वास करताची जे विश्वास तुमी बसार बशील तसले त्या ड्रायव्हराचेर विश्वास करताची हे जगतची चालन करता आशिल्ले ते देवाचेर थोडे विश्वास केल्यार आमगे संसार सागरांतल्यान आमकां मुक्त करचें जाता किंतु आमकां तागेले वेरी कमी बाकी लोकां वयर चड जाता केलोपंत जाल्यार संदर्भ येता की आमी देवाचेरीची आरोप घालताची सहज ते कोणेही केलोपंत जाता मस्त प्रयत्न करताची केन्ना विशय जायना हात मिरून वता तेन्ना आमकां मस्तीतले कमीपण आमी करताचे आनी कितें करका इतलें केलें तितलें केलें इतलें सेव केलें तितलें सेव केलें तुमी सेव केल्ले खंयी व्यर्थ जायना न देव तोषणम वृथा म्हणून सांगिल्लें देवाक संबंध जावन घेवन केलेलें कसनेय कार्य व्यर्थ जायना केन्नाही व्यर्थ जायना बाकी कोणालेय करा व्यर्थ जाताले किंतु देवाक नमगून घेवन केलेलें खंयचेही कार्य व्यर्थ जायना न देव तोषणम वृथा देवाल संतुष्टी केल्लें तसलें खंयचेही कार्य व्यर्थ जायना किंतु बाकी लोकांक केल्ला का व्यर्थ जाता उदाहरणेक घरान तूं नवीन सून येता नवीन सून आयल्या नंतर तिगेलेक मनाक कसं उरता की म्हळ्यार माईक एक संतुश्ट करका माईक एक म्हळ्यार आतां नवीन आयल्या न्ही वे सून भितर आयल्या मात्र माईन फाल्यां मागेल बद्दल एक बॅड अभिप्राय येनाशी उरका बरे अभिप्राय येवका म्हणून सकाळीं उठून घेवन रंगोली घालची की नाजाल्यार तुळशी उद्दा घालची की वचून घेवन किचना पयलीं वचून बशी की कडे माय हे उठूचे पळयतना संपूर्ण दिवस इतलें काम करना माय एक पळयलें ना जाल्यार इतलो आनी उठू काम करून घेवन मायन एक कडेन वेक लक्ष घालना जाल्यार कडेन सून सांगता सकाळ तुल्यान रात्र घडलां हांवें मायन एक उत्तर वैके उरलेलें ना ಒಟ್ಟು व्यर्थ जाल्या म्हणटा ಒಟ್ಟು व्यर्थ जाल्या म्हणटा किंतु देवाल तशी न्हय तुमी देवाल कितें कसनेय करा ते कर्म केन्ना तरी आमकां देव पावताचीच समय आमकां गोतना तो आजी पावत की फाल्यां पावत की नाजे मुखावेल जन्मा पावत की हें आमकां गोतना किंतु खंडीतही तो आमकां पावता त्यातकून कृष्णान सांगताना कसन सांगलें की म्हळ्यार कर्म मात्र कर म्हणून सांगलें विना हा त्यातकून तान फलाचे विशय काडनाका म्हळें देवान भगवद्गीतेन तरी तुमी वाचिले री कर्माच मात्र कर तुगेलें कर्म कसन आसा तूं एक क्षत्रिय धर्मान तूं जन्मा घेतले क्षत्रिय धर्मा कसन उचित आसा तें करत उर फलाची अपेक्षा करनाका कित्याक म्हळ्यार देवाकय गोत आसा की केन्ना फल दिवका कितलें फल दिवका कशी फल दिवका कसन फल दिल्यार कशी तो हें करता तें देवाक गोत आसा केलो पण आमी मस्त अशी करताची आतां जावका म्हणून एक पंता अशीची जाले एकलो देवाक हें करून घेवन
म्हाका फल दिवका तुवें म्हणून घेवन मस्त ताणें देवाल सेव करून घेवन हें कोण हटान देवाला एक ताणें हें केलें की म्हाका फल दिवका तुवें म्हाका फल दिवका म्हूण कडेन देवान एक कसन सांगलें की म्हळ्यार जायत तूं मस्त आग्रह करता आसा हांव तुका फल दिता किंतु एक कंडिशन मागेलें की तूं खंयचें फल मागता पळय ताजी 2 वांटेनं तुगेले घरचे लागीं कोण आसा पळय तांकां मेळटा म्हणून सांगलें 2 वांटेन जाता म्हाका कांय टेंशन ना म्हाका मागेलें फल मेळ्ळें जालें न्ही वे म्हणून घेवन त्या व्यक्तीन कसन केलें की म्हळ्यार म्हाका एक कार जावका म्हळें जायत तुका एक कार मेळटा किंतु तुगेल्या घरच्या बगलेन कोण आसा पळय तांकां 2 कार मेळ्ळे तांकां 2 कार मेळ्ळे कुडान आतां ताका हें जावचें लागलें अयो प्रार्थना केलें हांवें देवा आपेल हांवें आग्रह केलो हांवें कार विचारिल्लें हांवें म्हाका एक मेळ्ळें ताका 2 मेळ्ळे कडेन थोडे दिवस जाले नंतर म्हाका एक बंगलो जावका म्हण घे हाका एक बंगलो मेळ्ळें बगले घरच्याक 2 बंगले मेळ्ळे हे उठू पळोवंक गे न्हू ताका मस्त बेजार आयला इतलो प्रयत्न केलो उठो हांवें म्हाका चड मेळका आशिल्लें किंतु देव तांकां 2 चड दिता आसा म्हाका कमी जाय तेतकून हाणें कसन केलें की म्हळ्यार तशें असलें री हाणें एक हात नाका म्हळें एक हात हें केलें म्हळ्यार तागेले 2 वत न्ही वे हागेले एक काळ म्हळ्यार तागेले 2 वत न्ही वे म्हळ्यार मनुश्याले बुद्धी खंयतल्यान खंय वता पळय तेतकून मनुष्य जन्म मेळिल्ले सार्थक करून घेवका विना लोकाल वट्टू तागेले व्यक्तीले तो चड ताका चड मेळ्ळें म्हाका कमी मेळ्ळें तागेले तशी म्हाका जावका ते आनी उठू घेवन बसल्यार केन्नाही कंपॅरिजन करच्याक वच नाकाची कंपॅरिजन करचें गेल्यार आस पळय आमकां अवनतीची येता विना आमकां केन्नाही अभिवृद्धी येना कित्याक की म्हळ्यार आमी देवाल विरुद्ध वता आसाची देवाक गुत्त आसा की हे व्यक्तीक हेचीच मेळका हाजे किंता चड न्ही देवाक गुत्त आसा हागेल योग्य तितलें आसा तितलेका सीमीत उरका ताजे किंता आमी चड करचें केन्ना वता पळय तेन्ना देव आमकां खंय ना जाल्यार खंय आमकां हात सोडून दिता देखून आमगेली योग्यता कितलो आसा त्या योग्यता अनुसारच आमी चलका पडटा रामायणांतू तुमकां गुत्त आसा की लक्ष्मणान कितले रामाल सेव केल्या म्हणून रामाल इतलें सेव केलें की म्हळ्यार लॅक करचें जायना राम न्हिदू नासल्यार हो सबंद रात्र रामाल रक्षणे करता आशिल्लो आपणाले अण्णाले रक्षणे करता आशिल्लो इतले रितीचे ताणें सेव केला किंतु ते सेव कसन आसा अत्यधिक जाले तागेली योग्यता किंता चड रितीर जाले तेतकून मुक्कावील जन्मान ताका बलराम जावन गेलो म्हालगड अन्न करून घेवन सोळें आनी तागे कडच्यान मस्तीतलें कार्य अशी करूसून घेतलें की म्हळ्यार ताजेन ताणें केलेलें कर्म कसन आसा ते कमी जावचें तशी अनेक कार्य करूसून घेतलें थंय एक गो हत्या एक करता एक ब्राह्मण हत्या करता तशी एक संदर्भ हाडटा असल मस्तीतलो कोर न्हू पयले जन्माच कसन ताणें अधिक हें केलें आसा पळय तें उठूच कमी करून लेवल हाडलें म्हळ्यार देवाक वत आसा की अधिक जाल्यार वेके कशी हांवें कमी करूं सुका म्हूण तेतून खंयचेय खेळ आमगेल्या हातांत घडना ओटूची देवाल हातांत घडता आसा म्हणून घेवन लेखून घेवन आमी हें करका आनी केन्नाय एक मनांत दवरून घेवका जावं चुटू बऱ्याकची कशी कितें कसने हे आयच्या दिवसाक आमी सांगचेक जायना म्हळ्यार त्या संदर्भार सांगचेक जायना किंतु थोडे दिवस जाले नंतर एक म्हणटा 40 वर्सां नंतर जाताले एक म्हणटा 20 वर्सां नंतर जाताले केन्ना तरी एक दिवस कळ्ळ येता की जाल्ली बऱ्याक पयर आमी हांगा आगमन जाता आसा हांगा तुमगेले प्रोसेशनाचे कसन टॅबलो आसा त्याची वायट जालें किंतु देवान आमगेलें उत्तर हें केलें की आमी केन्नाही 7 घंटे येवन पावचे ना 6:30 येवन पावचे प्रोसेशन आनी आसल्यार 6:30 येवन पावचे किंतु देवान आमगेल्या मठाच्या गौरवाक खंयचेय रितीर कमीपणान अशी देवान रक्षण केलें खंय की म्हळ्यार आमी 6:30 पर्यंत आमी गंगोळीक आसच एक्चुली 6:30 हांगा आमी येवका 6:30 आमी हांगा येवका त्या दिवसू 6:30 हांगा आयल्यार हांगा टॅबलो ना हांगा टॅबलो वायट जावन घेवन बसले जर आमी त्या दिवस 6:30 आयिल्ले आशिल्ले आसल्यार
तुम कुट्टू लोकांक बेजार स्वामी आयल्याची टॅबलोर होर काम नाशिल्लें किंतु टॅबलो वायट जालें स्वाम्याला हांगा आगमन जावन जालें आतां कसन करका स्वामी राखुसूचे जतवे आतां आमी तशी वरका संपूर्ण तुमगेले कसं नाही कॅम्पान तूं ह्याचीच एक ब्लॅक स्पॉट जावन घेवन उरता आशिल्लें वय मारे मुख काम जालें वय बट आगमना दिवस कशी लेखलं पळय तशी जालें ना म्हणून किंतु देवान कसन केलें की म्हळ्यार त्याची दिवस 6:30 पर्यंत गंगोळीन तुरा बेसिला आमकां आमी उलयत उरले प्रवचन करत उरले समय गेले 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 उरो आमी आमगेले शाखा मटणे 7 पावया म्हणून आमी तेन्नाची निर्धार करून 6:30 पर्यंत हे केलें कडेर हांगेल फोन तुमी खंय आसात आमी आनीक गंगोळीक आसा कडेर उठ भायर पडता असा विशय अशी जाल्ले म्हणून घेनो कडेर 6:30 तुल्यान आमी थंय भायर सरले कडेर आमी हांगा 7 सवा 7 येले तेन्ना पर्यंत एक आनीक टॅबलो आयले आमी बसले आनी उठू कार्य देवान सुसूत्र रितीर करून घेतलें तातूंत आमी सांगचे जाऊ चुटू बऱ्याक त्या संदर्भार आमकां गोतना आमी लेखले आजी लेट जाले म्हणून किंतु देवान बऱ्याक केलें सो अशी देव राखता आमकां आजी तुमी हांगा इतले विश्वासारी इतले हांगा बसले ताका एक कारण की म्हळ्यार तुमी दवरिल्ले तसं देवाचेरी गुरूचेरी एक श्रद्धा आनी कसनय न्ही नाजाल्यार हे इतलें वाचतान तूं कोण बसचें जाता मस्त लोकांक त्रास जाता मस्त भोगका पडटा चेडवाल एग्जाम आसा मस्तीतले असल्यार वैकेच प्रथम पंत स्वामी हांगा आयले म्हळ्यार कितें तरी तितले आदरपूर्वक जावन तुमी वट्ट जावन घेवन स्वाम्याक स्वागत केल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची खंयचेही कार्य एक व्यक्तीन करचेक जायना कितलेही व्हड मनुष्य केन्नाही संघ जावन घेवन एक टीम जावन घेवन केलें म्हळ्यार खंयचेय कार्य सुलभ रितीर जाता खंयचें कार्य सुलभ रितीर जाता ताका एक उदाहरण म्हळ्यार तुमकां एकलो हॉकी खेळच्यान तूं हॉकी की फुटबॉल खेळच्यान कसन उरता की म्हळ्यार पासिंग करका गोल पोस्ट एक सायडांतल्यान एक सायड उरता मस्तीतले प्लेयर 10 की 11 प्लेयर्सांनी उरता एक व्यक्तीन आनीकल्याक पास करका आनीक व्यक्तीन आनीकल्याक पास करका तेन्ना मात्र गोल करचेक साध्य जाता किंतु ते एकलो कोच कोण उरता तो खंयच्या टिमाक तो कोचिंग करता उरता तेंचे उठू प्लेयर्सान तूं तांगेले एक मनान तूं एक हांवची श्रेश्ठ हांवची एकल्यान मुखार वचचें म्हणून तांगेल्यान तूं पास करना आतां कसन करचें टीम एफर्ट ना जाल्यार कोच करचें कसं नाही कसन ताण टेक्नीक सांगचें पण टेक्नीक सांगचे किंता पयलें हांगेले मध्येची एकत्रित ना जाल्यार टेक्नीक सांगून कसन प्रयोजन तातूंत हाण कसन केलें की म्हळ्यार हांगेले मध्य एकल्याक पळयल्यार तांगेलान तूं तो पास करना शिवरचें अशी मस्तशी पळोवन घेवन ताण कसन केलें की म्हळ्यार एक 2 दिवस ताण कोचिंगक केलें ताणें 2 दिवस कोचिंग केलें ताण कसन सांगलें की म्हळ्यार मध्य इटंगी हाण दवरलें मस्तीतले इटंगी हाण दवर घेवन ताण कसन सांगलें की म्हळ्यार हे तुदी तुलें ना आनीक तुदीक व्हरचें एक एंडा तुलें ना आनीक एंडाक व्हरका म्हळ्यार हे दिकान आशिल्लें त्या दिकान व्हरका म्हणून सांगलें उट्टू लोकांक प्लेयर्सान कसन केलें की म्हळ्यार कोचान सांगलें त्या केले नंतरची हांव कोचिंग करता म्हणून सांगलें फुडें ना एक प्लेयर हांगा तुल्यान इटंगी घेता धांवता थंय इटंगी दवरता आनी थंय तुल्यान हांगा घेता आनी एक इटंगी घेता आनी धांवता आनी दवरता आनी येता आनी धांवता उट्टू लोकांक हेचीची उट्टू लोकांन केल्लें हेचीची एक इटंगी घेते धांवचे दवरचे आनी धांवन येवचे आनी इटंगी येवचे अशी करत बसले इतली इटंगी आशिल्ली की म्हळ्यार तांणी 1 तास हे करून घेवन थकून गेले थकले म्हळ्यार थंय थकून गेले कडेरी उट्टू लोक थंय बसले थकले नंतर कळलें आमी खंय कसन चुकता आसा आमी कसन करेत नाजाल्यार आमकां कोचिंग करचें जायना आमकां टुर्नामेंटांनी आसा कोच पळयल्यार अशें करता आसा खंय चुकता आसा म्हूण कळना कडेन तांणी उठो अवलोकन केलें आमी कित्याक धांवता आसाची आमी कित्याक धांवका जर हांगा तुलें ना म्हाका थंय पर्यंत पास करका हांव एक लायन केलें आनी एक व्यक्तीक पास करत गेल्यार लास्ट व्यक्ती थंय घालता हांव अशी करत गेल्यार धांवन अशी काम जाता न्ही वे जर 10 प्लेयर आसाची आनी एक एंडा तुला आनीक एंडाक पास करका 10 लोक थोडे अंतरार राबल्यार तो हक्क पास करता तो आनीकल्याक पास करता तो आनीकल्याक पास करता आनी लास्ट व्यक्ती थंय उडयता सो हांगा तुवें थंय धांवका म्हणना पयलो व्यक्तीन थंय धांवका म्हणना दुसरे व्यक्तीन थंय धांवका म्हणना
सो अशी एक एक इटंगी पास पास करत धाव नाशीची उट्टू इटंगी एक तुदी तुलन अनेक तुदीक वचून पावले. कारण कसं नाही थंय टीम एफर्ट आशिल्ले, थंय एकत्रीत आशिल्ले. हे फातोर ताक दिल कुडन हांव फातोर घेना, हे म्हाका हांव करना, तूं वचून दवर म्हळ्यार जाता आशिल्लें, जायनाशिल्लें. उट्टू लोकांना ते फातोर पास करत 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 तांणी थंय गेले. वानर तुमकां सेतू बंद जाता न्हय वयके तशीच थंय वानरान हें सांगितलें हांव हे मात्र करता, हांव मुखार वतना ना. उट्टू वानरान एक 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 फातोर दिवन 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 लंका पर्यंत सेतू बंद जाले. तशीच ही आमगेले हे बसरूर शाखा मठांत आमगेले वास्तव्यांतू आमगेले बसरूरचे गांवचे लोकांना उट्टू लोकांन जबाबदारी वांटून घेतील निमित्तान मागील काम हे तुगेल काम हे काम जाले नंतर हे करका, ते जाल कुडन हे करका अशी वांटून घेवन एक एक लोकांना कॉर्डिनेट केले निमित्तान आमगेले हे बसरूर शाखा मठांतू वास्तव्य अत्यंत बरे रितीर घडलें म्हणून आमी मनान सांगचें जाता. त्या निशीची आमी एक व्हड जबाबदारी बसरूरकारांक दिल्या, कोंडलूर लोकांकय दिल्ली आसा. त्या जबाबदारींत वैकेची सक्रिय जावन घेवन उट्टू लोक सहभाग जाताले. कित्याक म्हळ्यार संकल्प आमी केले उरताले 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियानाचे संकल्प केला आमी उरताले, किंतु ते परिपूर्ण तुमगेल निमित्तान जाता, आमगेल निमित्तान जायना. संकल्प आमी केले किंतु राम तारक मंत्र म्हूण घेवन ते संकल्पान तूं अभियानान तूं सहभाग करून घेवन संकल्प पूर्ण करचेक जबाबदारी तुमगेल हातांत आसा. हां संकल्प आमी केले म्हणून आमी शांत बसेल न्ही, बट लोकांन हांन तूं सहभाग जावका आनी एक असले एक व्हड कार्यक्रम करका म्हणून आमी आलोचन केल्लें. आनी बसरूर शाखा मठाकय आमी 550 दिवस निरंतर जावन घेवन हांगा राम तारक मंत्र जपाचे अभियान निरंतर जावन घेवन खंयचेही खंड ह्या नाशी चल घेवन वचका म्हणून आमी हांगाचे अध्यक्षांकय सांगलें. तशीच हांगाचे वैदीक वर्ग तांणी वैकेचांक सहकार करका, कोंडलूरांत वैकेची घडका म्हणून आमी सांगलें. म्हळ्यार आमगेलेची मूल मठाचेची शाखा मठांतूची 550 वर्स घडची ते आमगेले एक निर्धारू केल्ले आमी. आनी अध्यक्षांनी वैकेची स्विकारिल्लो आसा की आमी यथानुशक्ती आमी प्रयत्न करून घेवन आमगेले कसले हांतू निर्बंध ना. सोमार तुलेन शुक्रवारा नाजे शनिवार आयतार एवरीडे येवका म्हणून आमी सांगनाची. केन्ना केन्ना अवकाश मेळटा मुद्दाम येवन घेवन तांतू सहभाग जावचे. केलो लोकांक आरोग्य समस्या उरताले, केलो लोकांक घरचे कसले तरी विशय उरताले. सोमार दिवस येवचे जायना, मंगळार दिवस येवेत. सोमार मंगळार दिवस येवचे बुधवार दिवस येवेत. सोमार तुल्यान शुक्रार येवचे जायना, शनिवार आयतार तरी मुद्दाम येवेत. सो अशी व्यवस्था केल्ली आसा. तांणी खंयचेही समयाचेर म्हळ्यार सांजेरी कशी अवकाश मेळटा तशी त्या अभियानाचे एक रूपरेश गांथून दवरिल्लो आसा. मुक्काविले 31 मार्चाक आमगेले प्रिय गुरुवर्य परमगुरू स्वाम्याले एक तांगेले पुण्यतिथी आचरण जावचे संदर्भारीची हांगाची कमिटी हांगा येताले मठा तर्फेन. तांणी सर्व ही विशय सांगून दिताले. कडेर हांगाची कमिटी सर्व ही जनांक हाजे बद्दल प्रचार करताले. किंतु आमगेले इतले एक विचार की म्हळ्यार बसरूर लोकांन वैकेची हांतू सहभाग जावन घेवन आमगेले मूल मठ आमगेले अत्यंत पुरातन मठ हांतू बसरूर शाखा मठ परिगणन जाता. एक आमगेले भटकळ, दुसरे आमगेले बसरूर, तिसरे आमगेले गोकर्ण अशी 3 मठ अत्यंत प्राचीन आणि अत्यंत मूल स्थान घेतील तसले आमगेले शाखा मठ. त्या निमित्तान बसरूरकार केन्नाय फाटी उरचे नाका. बसरूरकार वैके मुखार येवका म्हळ्यार बसरूरकारान वैकेची जबाबदारी घेवन हे रामतारक मंत्र अभियानांत सहभाग घेवन आमी वैकेची मुखार आसा म्हणून दाखवून घेवन हांतू तुमी योगदान दिवका. आनी आमगेले अध्यक्ष हाजे बद्दल मुखावेल दिवसांतू तुमकां सर्व ही विस्तारीत जावन घेवन विशय सांगताले. किंतु हे एक मुक्कामाचे संदर्भारी अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन सकाळ तुलेन रात्र पर्यंत आमकां गोत्त आसा आमी आमगेले हे शाखा मठांत वास्तव्या संदर्भारी प्रति दिवस आमी भायर गेल्ले आसाचे. एक नाजाल्यार एक दिवस आमी हांगा सांजेर हांगा नाशिल्ले. 19 एक दिवस भायर गेले, 20 भायर गेले, 21 मिटींग दवरून घेतले, 22 तारीख भायर, 23, 24 आनी आज 25 तारीख आमी कारगला भायर सरले.
किंतु मुकावील दिवसांतू हाजेकिंता चड दिवसाचें वास्तव्य तशीच चातुर्मास करचेही आमी नियोजीत केल्लें आसा. ते हांगाचे अभिवृद्धी कार्य जाले नंतर एक चातुर्मास करचेही आमकां मना आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगाची वेवस्था पयलीं करून घेवका. आतां हांगा मोक्काम जाल्यार पेंडॉल घालका, ते हंतू जेवणा बसका, एक सुसज्जित ते सर्व ही वेवस्था केल्या नंतर एक बरे रितीर हांगा एक चातुर्मास घडचेक आमी आलोचन केल्लें आसा. संदर्भ आयलतना ते केन्ना जाता, कितले दिवस जाता ते आमी मुखार सांगताची. मनांत तशिलो विशय केलो मनांत दवरून घेवका, ते संदर्भ आयलतनाची सांगचे पडटा. किंतु मुखावेल दिवसांतू हाजे बद्दल आमी सांगताची. आनी तो आयच्या दिवसाक आमी मुखावेल प्रयाणा वतना केले तसले हे सभा कार्यक्रमांतू केलेले स्वागतीन आमी संतुश्टीत जाल्ले आसाची. मुखावेल दिवसांतू हे आमगेले शाखा मठाचे प्रांगणांतू तशीच हांगाचे भजक वृंद तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो. ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದ್ವಾರಕನಾಥ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ ಹಸ್ತಂತು ಪುನರ್ನವೀಕರಣದಲ್ಲೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಅತ್ತ आमगे स्वाम्याला इच्छा आसा बसव मठ वैभवीकरण करता, सुसज्जीत करता, नवीकरण करता म्हणून इच्छा केलेलो आसा. तशींच दक्षिणेचे पंढरापूर करता दिग्विजय विठ्ठल देवस्थान दक्षिण पंढरापूर करता म्हणून इच्छा आसा. ताका सर्व आमी सहभाग जावया, सर्व श्रद्धे भक्तीन कार्यक्रम करूया म्हणून सर्व लेगी विनंती करता. सर्व लेख शुभ हारयशिता. आता नाव आपेता दय करून वेदिके केवका म्हणून सुरेश कुमार केदूर, मधुसूदन कामत, कुमार देवाडिगा, दयानंद भट, नागेश हेगड़े, एच छपड़ा एच गुरु, गोपाल कृष्ण पै कुंदापुर, गणेश नायक कलमर्गी, श्रीकांत, विनायक प्रभु, नागराज पै, विवेक प्रभु, निरंजन पै, मधुसूदन नायक, कामाक्षी फार्म्स, श्री गोपाल कृष्ण फ्लावर्स पुरुषु, दिनेश पुजारी, रामचंद्र पडियार, शशिधर प्रभु, सत्यनाथ स्टोर्स, आयुर्बेल राघवेंद्र नायक, सुरेश भंडारकर कुंदापुर, पल्लवी डी कामत कोटेश्वर, प्रशांत पै नेरलकट्टे, विनोद पै, नागेश पै, कृष्ण, शांतराम पै, कोडी रामचंद्र, प्रशांत किणी, नारायण मल्य, परमेश. कैनरा बैंक सर्व स्टाफ्स. वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पशु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला विठ्ठला
विठ्ठला हांगाशिल्लें हाऊस किपिंगाचें जलजा जलजा, लक्ष्मी, गिरिजा, वनिता, गिरिजा आनी पद्मा. विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. रमेश बालकृष्ण गोळी, नेलकट्टे भास्कर नायक, RD संतोष कामत, विश्वनाथ भट कोटेश्वर, GSP समाज कंडलूर, कोडी प्रदीप शणै आणि गोपालकृष्ण भट नेलकट्टे. सर्वांका धन्यवाद करतात. पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, श्री विद्याधीराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के. इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले
प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश वेद वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम् ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋ
ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ 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 ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ಹರಿರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. प्रदायकं विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्ति प्रदायकम्.